गोंयांत सुपारीची लागवड बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात जाता आणि चालू आसा आणि वर्स वता तशी आमी पळयता की हांगा कामगारांची कमतरता म्हणजे वखद मारपाक म्हण किंवा सुपारी पाडपाक कामगारांची कमतरता आमकां जाणवता आणि वेळचे वेळेर वखद मारप जायना ताका लागून सुपारी झडटा कितें आणि शेतकऱ्यांक बरेंच नुकसान जाता. सो हेच्या खातीर आमी आज ड्रोन वापरून म्हणजे नवीन टॅक्नॉलॉजी वापरून कामगार कमी लागता असे ड्रोन वापरून सुपारेचेर वखद मारपाची प्रात्यक्षीक डेमॉन्स्ट्रेशन आज आमी हांगा आयोजीत केल्लें आसा. सो तुमी सगळ्यांनी ते पळोवन घेवचे. तुमच्यो अडचणी जर कितें आसत जाल्यार त्या ड्रोनचे जे अधिकारी हांगा आयिल्ले आसा त्यांच्या कडेन तुमी तुमचे प्रश्न मांडून त्याची उत्तरं मेळूं शकता. आज कृषी धारबांदो कृषी खात्यातर्फे जे आयज ड्रोन प्रात्यक्षिक दाखयल्ली की सुपाऱ्यांचेर कशी वखद मारपाची कशें कितें आसा तेजेर ते एक्चुअल वायट अशें ना, बरें दिसलें, पूण ताका थोडें हें आसा आनी हें करूं जाय, सुदारणा करूं जाय. म्हणजे कितें जाता आतां तुमी करून दाखयलें म्हणजे कितें सुदारणा करपा जाय? सुदारणा म्हणजे ते नजल आहा ते मातशें वाका आडवे जर करीत जाल्यार ते शिपट्यांक बिट्यांक मारूंक मेळटलें. आतां शिट्ट्याचेर बसना, आतां वयल्यान बसता म्हळ्यार सगळे माडांच्या जावळ्याचेर बसता, सगळ्या सगळे चुट्टांचेर बसता आनी हो इतलो म्हारग शेतकरी खंयचोच घेवंक शकना. 40% आनी 10% म्हणजे 50% सबसिडी जाली. 4.5 लाख रुपये किंमत त्याची म्हणजे 3.5 लाख रुपये तुवें पयलीं भरचे पडटले. म्हणजे पयलीं लोन काडून ती हें करचेंच पडटलें. ते 4 लाखां वयर वयतले तुवें फारीक करपाचें आनी परत 50,000 जर ट्रेनिंग जालें ते 4.5 लाख 5 लाख रुपया येतले आनी खंयचोच आतां सरकारान बाकीची मशिनरी घेवपाक 90% बी केल्ली आसा, 75% केल्ल्या, तशें हेवूय बीन करची म्हणटा तूं? हय जाल्यारच कोण हें करतले. हे 75 नाल्यार 90% करचे. प्रत्येक झोनांतल्यान 1-2 मनशांक ते ट्रेनिंगाक धाडचे फ्री सरकारान कृषी खात्यातर्फे. नाल्यार तें शक्य ना. 50,000 बी भरून फारीकूच करूं शकता ना 50,000 ट्रेनिंग. ओके. आतां जे वखद मारता पळय ते शिट्ट्यांचेर पडटालें काय शिट्ट्यांचेर भायर पडटालें? भायर पडटलें. काय फायदो ना शेतकऱ्यांक तसो? व्हडलो हेका ना, फक्त सारें मारपाक तेंचें कितें आहा तें शेती व्हडली शेतवड बी आसली जाल्यार ते कोता येता ते उसाक शेताक प्लेन क्रॉप्स कितले आहा की आतां गोवा राज्यान चडशे लोकांनी अंतरपीक घेतलेले आसा, भाजी जावं आनी केळी बी माड्यांनी लायिल्ली आसा, तेन्ना तेजो फायदो जातलो हे ड्रोनाचो येद व्हडलो? ना, व्हडलो जावचो ना. तेजी बारीक जाय आसलें ड्रोन बारीक जाय आनी जणू काय तो शिट्ट्यांचेर पडटा असो जाय. धारबांदो कृषी खात्यांचो प्रोग्राम आयोजीत केला तेजे बद्दल तुका कितें सांगपाचें आसा? तेणी बरें काम केलां हें. म्हणजे लोकांक आमी केन्ना पळोवंक नासलो. ड्रोन पळयलो हांवें, पूण कसो फवारता कितें काय म्हाका कल्पना नासली तेजी. तुजें नांव कितें? श्रीपती सावयकर. तुजी भाट आसा? हय. कितले आसा टोटल माडी बी? माडयो 6,000 सुमार आहा.
नमस्कार. आम्ही साकोडा श्रीपती यांच्या कुळागरान आसा. जे धारबांदोडा कृषी खातें जे आसा ते आमची शेतकऱ्यां खातीर एक ड्रोनद्वारे सुपाऱ्यांक कशी प्रत्यक्षीत करून दाखयता, सुपाऱ्याचे कसो स्प्रे करपाचो ही प्रत्यक्ष करून दाखयल्ले आसा. जो ड्रोन आसा तो कर्नाटक त्यांची हितूंतल्यान महाराष्ट्र तेंचे कडल्यान त्यांनी मागोवन घेतलो आसा. आनी जशी सुपारी आतां गोवा राज्यान जी सुपारी लागवड केल्या लोकांनी ताका स्पेशल वयर चडोवन सुपाऱ्याचेर स्प्रे करची पडटा. पूण हो ड्रोनद्वारे सुपाऱ्याचेर जो स्प्रे जाता तो पळोवपाचे खातीर सगळे शेतकऱ्यांक एक कडेन हाडून हांगा प्रत्यक्षीत करून दाखयल्ले आसा. पूण शेतकऱ्यांची मागणी आसा की हे ड्रोनाची किंमत जाल्यार भरपूर आसा आनी ताका 50% सबसिडी म्हणटा. पूण जशें आतां शेतकऱ्यांनी सांगलें त्या कोतान की पयलीं जे बाकीचे हेर पावर टिलर जावं आनीक बाकी कशी मशिनरी घेतात जाल्यार तांकां 75%, थोड्यांक 90% अशी सूट मेळटाली. तशी सूट हेकाय दिवची ड्रोन खरेदी करपाक. आनी जी तुमी ट्रेनींग खातीर बी धाडटले जाल्यार ताका गोवा राज्य जो कृषी खातें आसा तेणी शेतकऱ्यांक आपली मोफत एक तालुक्यांतल्यान एक 2 जाणांक ट्रेनिंगाक धाडचे अशी तेंची मागणी आसा. जाल्यार तो आनी खर्च शेतकऱ्यांचेर पडपाक जायना, तो सरकारान मोफत करचो अशी शेतकऱ्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.